कोरोना व्हायरस केसीस वाढत आसा आमच्या गोंयांत, तेका लागून तुम्ही सदांच मास्क घालात। जेन्ना जेन्ना तुम्ही घराच्यान भायर सरतात तेन्ना मास्क घालात। त्याच्या बरोबर जे हँड सॅनिटायझर आसा ते बोल्सांत घालून फिरात, जेणे करून जी कोरोना व्हायरस वाढत आसा ते फाल्यां सकाळी कमी जावपाक शकता। आणि जेन्ना घराच्यान भायर सरतात तेन्ना तेन्ना सोशल डिस्टन्सिंग त्याचे पालन करपाक जाय, जे गव्हर्नमेंटान डे टू डे सर्क्युलर काढलेले आसा, जेणे करून की फाल्यां ह्यो केसीस आसा त्यो कमी जातल्यो। तुम्ही प्रत्येकान जर आपापली केअर घेतल्यात, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, हँड सॅनिटायझर त्यो गोष्टीचो उपयोग केल्यात जाल्यार ह्यो गोष्टी कमी जातल्यो। कित्याक की कोरोना व्हायरस आमच्या ह्या बार्देस तालुक्यात खूप जाल्लो आसा, जेणे करून नेरूल सारख्या कंटेनमेंट झोन जाल्लो आसा। तेका लागून तुम्ही येन्ना जर तुमची काळजी घेवपाक जाय। जेन्ना घराच्यान भायर सरतना जेन्ना कामां असतात, एसेन्शियल सर्व्हिस कसली असतात तेन्नाच भायर सरपाचे, विनाकारण तुम्ही घराच्या भायर सरू नाकात, जेणे करून ज्या जाग्यार क्राउड प्लेस आसा आणि कितें आसा त्या प्लेसीर वचू नाकात, की कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसी खंय मेळोंक शकतात। तेका लागून प्रत्येक जण आपापली केअर घेवपाक जाय। मास्क हे कंपल्सरी वापरपूच जाय।